इतिहासाचें पयलें पुस्तक चॅप्टर 5 जॉर्डनाचे पोलतोडीचीं कुळां. रुबेन इस्रायलाचो मालगडो रुबेनाचे पूत. तो खरेंच मालगडो, पूण ताणें आपल्या बापाय आड पाप आदारलें म्हणून ताचो मुलावो हक्क जोसेफाच्या पुतांक दिलो आनी ताका मालगड्याच्या पोड्डा वेलो देंवयलो. जुडा आपल्या भावा मोदें व्हड जालो आनी ताचो एक फुडारी उपजलो खरो, पूण मुलावो हक्क जोसेफाचो. हे इस्रायलाच्या मालगड्या रुबेनाचे पूत: हेनोक, पालू, हेजरोन, कार्मी. जोएल हे जोएलाचे पूत. शेमाया, गोग, शिमेय, मिका, रेया, बाल ताचो पूत बिरा, जाका असिरियाच्या राजान तिलगात पिलेसेर हाणें अरण्यांत व्हेलो, रुबेनितांचो मुखेली जालो. संबंदां प्रमाणे ताच्या भावांच्या घोराब्यांचे वेगवेगळे जुमे जाले. जायेल पयलो, त्या उपरांत झेकार्यास, आनी आजाजाचो पूत बेला शेमाचो पूत, जोएलाचो पूत. रुबेनाचो वाठार. रुबेन आरोएरांत रावतालो आनी ताचो वाठार नेबो आनी बाल मेळोन पर्यान आसलो. उदेंते दिशेन ताचो गांव अरण्यांत आनी युफ्रेटीस नदी पर्यान आसलो, कित्याक तांचे कडेन गिल्यादांत खूब हिंड आसले. साऊलाच्या काळार तांणी हाग्रितामा आड झूज मांडलें आनी तांचें जैत व्हेलें. उपरांत ते गिल्याडाच्या उदेंतेच्या वाठारांत तांच्या तोंबुनी रावताले. गाद तांकां तेंकोन सालेका पर्यान बाशानांत गादाचे पूत जियेले. जोएल पयलो, शाफाम दुसरो, उपरांत जानाय आनी शापात बाशानांत रावतालो. तांचे भाव घोराब्यां प्रमाणे आसले ते हे: मिकायल, मेशुल्लाम, शेबा, जोराय, जाकान, जिया, एबेर, सगळे मेळून 7. अबिहेलाचे पूत हे: बेन-हुरी, बेन जारोआ, बेन जिल्याद, बेन मिकायल, बेन जेशिशाय, बेन जाहदो, बेन बूज, अबदिएलाचो पूत, गुनीचो पूत तांच्या घोराब्यांचो मुखेली आसलो. गिल्याद बाशान आनी तांचेर अवलंबून आशिल्ल्या जाग्यांचेर ते रावंक लागले. तशेंच शारोनाच्या सगळ्या चोरवाच्या जाग्यांचेर जुडाचो राजा जोथाम हाच्या काळार आनी इस्रायलाचो राजा जेरोबोआम हाच्या काळार तांचीं सगळ्यांचीं नांवां अधिकृत पिलगी वळेरींत घालीं. रुबेनाचे पूत गादीत आनी मानासेच्या अर्द्या कुलां लागीं झुजारी आसले. तांकां झुजाक प्रशिक्षण दिल्लें कशे परी दाल, तोरसाद आनी बालो हांचो उपयोग करूंक जाय. तांचो आंक आसलो 44,760. हाग्रीत, जेतूर, नफीश आनी नोदाब हांचेर तांणी झूज मांडलें. देव तांच्या आदाराक आयलो आनी हाग्रीत आनी तांकां तेंको दिवपी सगळ्या तांच्या हातांनी पडले, कित्याक झुजतना तांणी देवाक उलो मारलो. तांणी आपलो विस्वास देवाचेर ठेवलो म्हूण ताणें तांचें मागणें आयकलें. तांणी तांचीं 50,000 उंटां व्हेलीं, तशेंच 250,000 शेळयो, 2,000 गाडवां आनी 100,000 मनशां. झूज देवाचें म्हणून निसंतोन व्हड जालें. अरण्यांत वचो पर्यंत ते आपल्या जाग्यार रावूंक लागले. मानासेचें अर्दें कुळ. मानासेच्या अर्द्या कुळाचे पूत बाशान आनी बाल हेर्मोन मदल्या जाग्यार, म्हळ्यार सेनीर आनी हेर्मोन दोंगराशीं जियेले. ते जायते आसले. हे तांचे घोराब्यांचे वडील आसले: एफेर, इशी, एलिएल, आजरिएल, जेरेमायस, होदाविया, जादिएल, खोडेगाण तशेंच नामनेचे मनीस. आपल्या घोराब्यांचे वडील,
पूण ते आपल्या पुर्वजांच्या देवाक अविस्वाशी जाले आनी देवान हारयलोल्या लोकांच्या देवांक भुजूंक लागले. म्हणून देवान असिरियाचो राजा पूल म्हणल्यार तिगलात पेलेसेर हाच्या काळजान दुस्मानकाय घाली आनी ताणें तांकां भायर धांवडायले. रुबेनीत, गाडीत आनी मानासेचें अर्दें कुळ आनी तांकां हाला, हाबोर, हारा आनी गोजान नदीशीं पयस व्हेले. ते अजून थंय आसात. लिवाय मुखेल यादनिकांची वंशावळ. लिवायचे पूत गेर्शोम, कोहात आनी मेरारी. कोहाताचे पूत अमराम, इजार, हेब्रोन, उज्जिएल. अमरामाची भुरगीं आरोन, मोइसेस आनी मिरियम. एरोनाचे पूत नादाब आनी अबिहू. एलियाजार आनी इथामार. एलियाजार फिनियासाचो बापूय जालो. फिनियास अभिशुआचो बापूय. अभिशुआ बुक्कीचो बापूय आनी बुक्की उजीचो. उजी झेरायाचो बापूय. झेराया मेरायोताचो बापूय. मेरायोत अमारियाताचो बापूय. अमारिया आहि-तुबाचो. आहि-तुब जाडोकाचो बापूय जालो आनी जाडोक आहिमाजाचो. आहिमाज अजारियाचो बापूय जालो आनी अजारिया जोहानानाचो. जोहानान अजारियाचो बापूय जालो. जेरुसलेमांत सोलोमोनान बांदलोल्या देव मंदिराचो तो यादनीक आसलो. अजारिया अमारियाचो बापूय जालो. अमारिया आहि-तुबाचो बापूय जालो. आहि-तुब जाडोकाचो बापूय. जाडोक शालुमाचो बापूय. शालुम हिल्कियाचो बापूय. हिल्किया अजारियाचो बापूय. अजारिया सेरायाचो बापूय. सेराया जेहोजादाकाचो बापूय. आनी जेन्ना नेबुकादनेजार खाल सर्वेस्पोर जुडाक आनी जेरुसल्याक परदेसांत धाडलीं, जेहोजादाक परदेसांत गेलो. देवाचें उतर